शेकड्यांनी वर्सांचो इतिहास आशिल्लो पिळगांवचो पिंपळ सोमारा अस्खेत हुमटून पडलो. पिंपळ कोसळटाना देवळाच्या आनी थंय आशिल्ल्या दुकानाच्या पाख्याचेर पडून पत्र्यांची मोडतोड जाली. लायटीचो एक खांबो लेगीत मोडलो. नशिबान हेर कसलीच वायट घडणूक घडूंक ना. एका घराच्या कंपाउंडाची लेगीत मोडतोड जाली. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. काल एक व्हडलो वृक्ष जो आमी पिंपळ म्हणटा खूब 50-100 वर्सां पयलींचो जो आमकां सावळी दितालो हो पिंपळ आनी थंय आयज आमकां एक जमीनदोस्त जावन कोणाचीच हानी मनशाची हानी जायनासतर तेणी हे जमीनदोस्त जालो तो एक मोठे दत्तात्रेयाचे चवट्या घराचे आनी शांतादुर्गेची कृपा जो हांगा एक गाडो आसलो आनी एक कुंपण आसलें. फक्त तो कुंपणाक एक तेणी व्हडले डॅमेज केले आनी आमचे दत्तात्रेयाचे जे टेम्पल आसा पळय तेजे थोडे पत्रे हे जाले पेड्ड्यार जाले म्हणजे उखल्ले म्हणून. हो वृक्ष असो आसलो की जर हांगा कितें मोठो अपघात घडोवं शकता आसलो. जर कित्याक एक फुटपाथ आहा एक देवळार वचपाक थंयसून लोक येता वयताची हें आहा वाड आसा थंयसर त्या टायमार कोणूच नसले. हो योगायोग हो आमच्या देवाचो खरो साक्षात चमत्कारूच असो हांव समजता. आनी आज युद्ध पातळीर हे काम चालू आसा. आमचे फायर ब्रिगेडीचे स्टाफ तशें 20 कर्मचारी जेई येवन आनी तशेंच आमचे गांवचे थोडे आसले जे समाजसेवक आहा तेंच्यांनी काम करून आनी मांडवी डायट रॉकान आमकां क्रेन दिली लिफ्ट करपाक. तरी ते वृक्ष मोठे असल्याच्या कारणान अजून हे काम सोंपलेलें ना. आतां एक खांबो एक पोल गेला तो पोल आमी आतां नवो रिप्लेस केलो. काम चालू आसा ते वयर आतां आनी आतां अग्निशेक दुसरो स्टाफ येतलो 11 आनी आतां ते ही झाडां आमी उखलतले ही वाट क्लियर करतले. त्या खातीर जेणी केनी तुमच्या रिपोर्टरांचे हांव धन्यवाद मागता की हे तुमी आमच्या माध्यमांतसून आमकां हे सगळ्यांक पसरता तुमी. तशेंच आयज आमकां गांवांच्यांनी सगळ्यांनी मदत केलो. सबंद पिंपळ डॅमेज म्हाज्या दुकानाचेर पडलो आनी सबंद अर्दे चडशे जे डॅमेज जाल्लेले आहा ह्या पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं अशेंच जाल्ले आनी तेन्ना सुद्दां म्हाका सरकाराचें अशें कांयच मेळोंक ना आनी हरशीं सुद्दां कोणी म्हाका हें करूंक ना. म्हणजे तेन्ना 2 वर्सां पयलीं पडलो तो खांदो दिसता खांदो पडलेलो तेन्ना मातशें जाल्लें एक सायडीचोच हें जाल्लें. आतां म्हाजे 7-8 पत्र हें जाल्या आनी एक भिंत हें जाल्या म्हणलें म्हणजे एक 10-15 हजाराची नुकसाणी जाल्लेली आहा म्हाका. आनी म्हाका एक सांग पळय काल हो पिंपळ पडलो तेन्ना दुकानार कोण नासले कोणूच नसलेले. दोनूय फावटी तुमकां देवानूच साल्वार केले आनी आतां म्हणून सरकार कितें तरी हें करपाची